फाटल्यान उबी आसा तांकां कोणाकूय बसूंक दिसता जाल्यार मुखार जागो आसा, बांक खाली आसात, येवन बसपाक जाता. भाव भयणीनो, आयज कुटुंब सेवा केंद्र आसा ताचे पासत आमी मागुया. जायतो वावर कुटुंब सेवा केंद्र म्हणल्यार आमचो फॅमिली सर्वीस सेंटर आमचे डिओसीसचो आसा तो करता. आनी तो खेरीत भाशेन चड वावर जीं लग्न जावंक तयार जातात तांची तयारी करूंक, तशेंच जीं कोण लग्न जाल्लीं आसात वो कुटुंबांनी कितेंय वयर सकयल जालां, वो कुटुंबांक कसलोय आदार जाय उलोवपाचो, समजोवपाचो जाल्यार हो केंद्र आदार करता. आनी आयच्या दिसाक हो आयतार खेरीत भाशेन सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग हाच्या प्रचारा पासत भेटयला. आयज घडे ह्या ल्हान भुरग्यांक हाचो चड अर्थ ना, पूण ती एक दीस व्हडली जातली. आयज आमची तरणाटी आसा ती मिसाची भेट आयज मांडावळती करतात आनी बेगीनूच तांचेय मदलीं जायतीं जाणां लग्न संबंदान भितर सरतलीं. तयारी ही जावची पासत जायत्यो वस्तू भाव भयणीनो आयज आमी समजोवपाची गरज आसा. आनी ही येवजण सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण म्हणटा ती भुरगीं जायना जावपाक हो उपाय न्हू. आमचे कोर्स करचे पयलीं ही काजार जावपाक येता तांकां एक क्वेश्चनर आसा आनी तातूंत एक क्वेश्चन, एक प्रश्न हो आहा, नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग इज इट एनादर कॉन्ट्रासेप्टीव मेथड? म्हणल्यार भुरगीं जायना जावपाक हो एक उपाय. भाव भयणीनो, ताचो जबाब हांवूच दितां. तो उपाय भुरगीं जायना जावपाक न्हू, पूण भुरग्यांक जल्माक हाडपाक आनी देवाचे येवजणेन देव आमचो रचणार. आनी देव रचणार कसो? आमकां सहो रचणार करता. आनी सहो रचणार हो को क्रिएटर्स देवा बराबर जावपाक लग्न संबंदान एक दादलो आनी बायल बराबर येता. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमकां हाचेर नियाळ करपाची चड गरज आसा काय? आवय बापायनो आनी लग्न जाल्ल्यानो आयज जी मिसाचे भेटेन आसा, एक न्यूज सांगता तुमकां हांव आयज. संदेशकारांक आमच्या खबर आसा, तुमच्या मदल्या थोड्यांक घडये कळोन आयलां, भुरग्यांक घडये आजून ताची जाणवी मेळूंक ना, तरणाट्यांनी घडये आजून पासून ताचेर भर घालूंक ना. सगळीं आयकात, ह्या वर्साक आमी आमचे फिरगोजेची भावार्थाची कितलीं वर्सां मनयता? कितलीं? 400 वर्सांची आमची समरमणी. आनी ह्या पासत म्हयन्याच्या म्हयन्याक आमी काय बऱ्यो एक्टिविटीज करीत आयल्या. 400 वर्सां आमची सोंपता तेन्ना वो 400 वर्सांची आमची समरमणी जाल्ल्या उपरांत ह्या दोतोनीच्या वर्साक आमी भुरग्यांची जी तयारी करता तेन्ना फेब्रुवाराच्या म्हयन्यान आमी पयलो कुमन्यांव दिता. आतां न्यूज, ह्या वर्साक आमचे फिरगोजेन पयलो कुमन्यांव जावपाची शक्यताय ना. आमचे फिरगोजेन ह्या वर्साक पयलो कुमन्यांव द फर्स्ट होली कम्युनियन जावपाची शक्यताय ना, नॉट पॉसिबिलिटी. आयज ताचे विशीं आमी भासाभास करतले आवय बापाय लागीं आनीक आयज जी कोण जमातीन वांटो घेतात तांचे लागीं. जाणात तुमी कित्याक ना तें? ह्या वर्साक आमी कुमन्यांव चडसो करची ना. खबर आसा कित्याक ती? हो न्यूज आतां हांवें तुमकां सांगला तो न्यूज. ताचें कारण आवय बापायनो कितें आसतलें कारण? वाडलोलीं जीं आहात, कारण कितें आसचो तशें दिसता तुमकां? हे बांक पळयात मुखाल्ले. आमचे लागीं भुरगीं ना. आवय बापायनो, काजारी जोडयांनो, आमचे लागीं ह्या वर्साक कुमन्यांव दिवपाक भुरगीं ना. कुमन्यांवाचे क्लासीन भुरगीं ना, कोण ना. आनी ह्या पासत ह्या वर्साक चडसो आमचे फिरगोजेन पयलो कुमन्यांव, पयल्या कुमन्यांवाचो समारंभ जावचो ना. हो न्यूज तुमकां गुड न्यूज, बॅड न्यूज काय कसलो न्यूज तो हांव नको. पूण पवित्र सभेक हांव एक पादविगार कसो, म्हाका एक बरोच हुस्क्याचो प्रश्न हो.
खंय गेलीं आमचीं भुरगीं? आमचे लागीं भुरगीं ना वेदी सेवक जावपाक, ऑल्टर सर्वर्स. आमी कश्टावता आतां 30 भुरग्यांक एकठांय करपाक. आमच्या डिनरीचो कार्यक्रम आसा वास्को इगर्जेन. जो ऑल्टर सर्वर्स एनिमेटर आसा ताणें आमचे लागीं मागला, फादर 30 जाणांक धाड. आमचीं एनिमेटर्स जीं तरणाटीं आसात, ऑल्टर सर्वर्स आमची चलयतात तीं 30 जाण भुरग्यांक एकठांय करपाक कश्टावतात. कित्याक जावंक ना हें विचारल्यार ते एनिमेटर्स सांगता, फादर भुरगीं ना. चिंतपाची आमी हेचे वयर उचांबळ जावपाक जाय, चिंतपाक जाय. काजारी भाव भयणीनो, हो प्रश्न तुमकां. काजार जाता तेन्ना ही शिकोवण सगळी आसता. काजारा पयलीं आतां काजार जावचे पयलीं मॅरेज कोर्स आसा, शिकोवण आहा. तातूंत करीत भाशेन ही शिकोवण आयज जो आमी विशय घेतला, नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग, सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण, कोर्स केलो, सर्टिफिकेट हाडली आनी हें आतां हालींच सुरू जालां. पयलींचीं जीं आहात तीं आतां आमची व्हंकल न्हवरो येतात, तांची आवय बापाय तांचेर बराबर येता तेन्नाय हें म्हणटा, आमकां हो कोर्स आसोंक ना फादर, पयलीं कोर्स आसोंक ना, ही शिकोवण इतली डीप आसोंक ना. पूण आमचे लागीं भुरगीं आसलोलीं. आयज ही शिकोवण आसा, दोतोन आसा, पूण आयज आमचे लागीं भुरगीं ना. आनीक सेरमांव कितें सांगू? भयणीनो, आयच्या वाचपाचेर थोडीशी नदर मारया. अब्राहम आनी सारा भुरगीं नासलें तांकां. देवान आपयलोलीं आनी अब्राहमाक सांगलोलें, चल भायर सर ऊर देसांतलो, ऊर गांवांतलो, आनी हांव तुका तुजें व्हडलें राष्ट्र करतलो. आनी जेन्ना देव अब्राहमाक दर्शनान दिश्टी पडटा, मेळटा, तेन्ना अब्राहम देवाक विचारता, पळय म्हजें व्हडलें राष्ट्र करतलो म्हूण तुवें सांगलोलें, आनी म्हाका आजून एकूय भुरगें ना. देवीक येवजण अब्राहमाक कडेन खबर नासलेली, पूण उक्तो आसलेलो. जाल्यार दुसरे वाटेन ताचे पतीन, तिकाय हुस्को आसतलो, आमची वांशावळ मुखार कशी वेतली, आमचे लागीं भुरगें ना. आनी देखून मनशाची येवजण तिणें काडली. सरोगसी, आयज आमी सरोगसी हाचेर जायतें उलयता. म्हजी दासी आसा, चल तिचेशी वच आनी आमकां भुरगें जल्माक हाड. अब्राहमान केलें, भुरगो जालो. आनी भुरगो जाता आसतना सारा जी अब्राहमाची पतीन, तिका किकोन केली ते दासीन, जिका अब्राहमाचें भुरगें जालें. आनी त्या उपरांत तांचे मदें इल्लीशी केस्तांव. देव पळयता सगलें. अब्राहम विचारता, म्हज्या ह्या सगल्या दायजाचो दायजी म्हजे स्वाधीन पत्नीचो भुरगो जावचो ना, दासीचो भुरगो जातलो. आनी तेन्ना देवाची बासावणी परतून अब्राहमाक, ना तुजें हांव राष्ट्र करतलो. देव आपले येवजणेन आनी आपले बासावणेन केन्नाच चुकोना. आयज आमी वाचप आयकता, ते 3 जाण त्या वाटेन चलून वेताले, ते यात्रेकार. दुसरे वाटेन आसा अब्राहम आनी ताची पतीन, ती तोंबून रावतात म्हूण आमी आयकलां. घर नासलें, कित्याक दे आर नॉमॅड्स, भोंवतालीं, चलोन चलोन वेतालीं, भोंवडेकारां तीं. आनी हुंयसर वेता 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 आपलीं गोरवां आनी हेर सगलीं लायफ स्टॉक आसा तांकां दवरल्या उपरांत थंयसर तंबू ताणटालीं आनी थंय रावतालीं. आनी तेन्ना ते एक जाण, कोण ते एक जाण? पवित्र पुस्तकाचेर शिकपी आसात आनी शिकोवपी आसात, स्कॉलर्स आसात. ते म्हणटात इट्स अ इमेज ऑफ द होली ट्रिनिटी. ते एक जाण म्हणटा ते बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो. ती नांवां तांकां दिवंक ना त्या वेळार, पूण आयज नियाळ करता आसतना ते म्हणटात बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो. खुद देव तांचेशी चलोन आयिल्लो. आनी ते वाटसूर म्हूण समजून अब्राहमान तांची सेवा केली. आनी सेवा करता आसतना ताचे पत्नीचीय खबर घेतली, तुजी पतीन खंय आसा? ती भितर आसा. आनी तेन्ना बासावणी, फुडल्या वर्साक हांव परतून येतलो, तेन्ना तुजे पत्नीक भुरगो जल्मतलो. भाव भयणीनो, पयलीं आयल्या तेन्ना 3 जाण येयल्ले, पूण आतां उलयता आसतना हांव परतून येतलो. बरें आमच्यान हाचे वरवीं समजूंक जाता, ते एक जाण एक देव.
हांव परतून येतलो तेन्ना तुजे पत्नीक भुरगो जल्मतलो. हें मानून घेवपाक अब्रामाक आडकोड जाल्ली, कित्याक 100 वर्सां जाल्लीं ताका, आनी ताची पतीन 90 वर्सांची जाल्ली. आनी हे पिरायेर आनी भुरगें जातलें, तो सरपटलो आनी हांसलो. आनी तेन्ना येते एक जाण आसा, ताणें म्हणलें हांसनाका, तिका भुरगें जातलें. भुरगें जालें. देव आपले येवजणेन थीर रावलो आनी देव आपले बासावणेन थीर रावून ताचें राष्ट्रूय जालें. अब्रामाक भुरगो जल्मलोलो इजाक, इजाकाक 2 पूत जल्मल्ले, जाकोब आनी इजाव. आनी जाकोबा वरवीं आख्खी इस्रायल परजा एके भशेन मुखार वेता. 12 कुळां, जाकोबाचीं 12 भुरगीं. इतलीं भुरगीं घडये अब्रामाक दिवंक ना, अब्रामाक एकूच दिलो खरें, पूण जाकोब जाचे वरवीं इस्रायल हें घडून आयलें 12 कुळां, 12 भुरगीं. भाव भयणीनो, ही येवजण देवाची, आनी देवाचे येवजणेक उक्तीं रावप भोव गरजेचें. आयज जे परिस्थितीन आमी आसा, खंय तरी चुकल्या काय आमी देवाचे येवजणेक उक्तीं रावपाक, देवाची येवजण समजून घेवपाक, देवाची शिकवण मानून घेवपाक खंय तरी चुकल्या काय? हो प्रश्न काजार जाल्यार तांणी आपणाकूच आयच्या दिसाक करचो. घोव बायलांनी एकामेका लागीं हाचेर भासाभास करची, भावार्थान हाचेर भासाभास करची, कित्याक जायत्यो असल्यो वस्तू उलयनात आमी. आवय बापूय आसात, जांचीं भुरगीं वो तरणाटीं लग्न जावपाक पावलेलीं आसात, उलयात तांचे लागीं. आमी हेर सगळें उलयता. घराक पेंट कसलो मारपाचो, खंयचो डेकोरेटर हाडपाचो, बँड खंयचें करपाचें, केटरर खंयचो हाडपाचो, पूण कुटुंबीक येवजण आसा तातूंत आवय बापूय वी कॅनॉट इंटरफियर. आमी आमच्या भुरग्याच्या जिवितान इंटरफियर जावपाक सोदना, पूण हें शिकोवंकूय बीन कडेन ना. लग्न म्हणल्यार आनी लग्नाची जी जबाबदारी आसा, कुटुंबाची जबाबदारी, ती फकत तुजी न्हय. हालींच लग्न जाल्लो एक तरणाटो म्हणटालो, फादर बजेट करपाक पडटा न्हू भुरग्याचें, पावना पयशे आतां. 10,000 जोडटा जाल्यार 5 भुरगीं कशीं करपाचीं? भुरग्यांचो बजेट करपाक पडटा आयज. सगळ्या वस्तूंक बजेट लागता भाव भयणीनो. आमची आतां ह्या 400 वर्सांची समरंभणी करता आसतना म्हयन्याच्या म्हयन्याक एक सॅक्टर जेन्ना आमची ही मांडावळ करता, तो सॅक्टर बजेट करता पयलीं आनी आमकां हाडून दाखयता, हो बजेट फादर आमचो, एपिलाचेर मातसो सायन मार. मात्ता हांव, बजेट लागता, दर एक एक्टिविटी आहा तेका. आयज भुरग्यांचोय बजेट जाल्लो आहा. म्हाका 10,000 पगार, ह्या पासत एकूच भुरगो पुरो, ताका पुसपाक जावचो ना, ताका राखपाक जावचो ना. येवजण मनशाची करप न्हू काय, करपाकूच जाय. इकॉनॉमिक्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इकॉनॉमिक्स नासतना जरी तर बेस्तोच गेलो जाल्यार घडये त्रासान पडपाक शकता, भुरगीं रस्त्यार पडपाक शकता, भुरगीं उपाशी उरपाक शकता, तांकां शिक्षण दिवपाक आडकोड जावपाक शकता. होय, पूण ह्या सगळ्यान मातशी फाटी नदर मारून आमची आवय बापूय जे आसतलीं, आयज सिर्विसो आसा त्यो तांचे लागीं नासल्यो, आयज पागार आसा तो तांचे लागीं नासलो, पूण भुरगीं आसलीं. आयज भुरगीं ना. पळयात, बांक पळयात आमचे, आयज भुरगीं ना. ह्या वर्साक कुमन्याव ना. भाव भयणीनो, ह्या सगळ्यान आयची पिळगा जी आसा तांणी घडये एक पडयलां. आमची आवय बापूय आसतलीं, आमी तांचीं इतलीं भुरगीं आसतलीं, घडये 3 जाण आसलीं, 5 जाण आसलीं. आमी कश्ट काडल्यात, आमी त्रास काडल्यात, आमी केन्ना जेवणाक पातीसेर जाल्या, आमकां इस्कॉलाक वचपाक आमची फीज पे करपाक आमच्या आवय बापायक त्रास पडटले. आमी कश्टवल्यांत. हांवें कश्ट काडल्या ते म्हज्या भुरग्यांक नाका. बरें चिंतप काय चुकीचें चिंतप? हांवें त्रास काडल्यात म्हज्या भुरगेपणार, म्हज्या आवय बापायचे लागीं जायना आसलें देखून, वो तांचो पागार थोडो आसलो देखून, वो भुरगीं चड आसलीं देखून, ते कश्ट जे आमी काडल्यात ते आमच्या भुरग्यांक नाका. बरें चिंतप काय चुकीचें चिंतप? तरणाटी सांग. बरें चिंतप काय चुकीचें चिंतप? भाव भयणीनो, हाचेर आमी नियाळ करपाक जाय. हाचेर आमी नियाळ करिनात, हाची ह्यो वस्तू आमी उलयनात देखून आयज आमी ज्या जाग्यार आसा, आयज जी आमची परिस्थिती आयिल्ली आसा ती आयिल्ली आसा. हेर सगळें आमी चिंतता. बरें चिंतप.
तें करूंक नाका अशें म्हणना हांव. चिंतपाकूच जाय, बजेट करपाकूच जाय, प्लॅनिंग करपाकूच जाय. म्हाका म्हजें जनरेशन जें आसा आयज जी आवय बापूय आसा म्हज्या जनरेशनाची, चड करून तांणी हें चिंतलोलें आसा. फुडें हांव बापूय जाल्लो जाल्यार हांव हें चिंतलो आसलो, म्हज्या भुरग्यांक हांवें काडल्यात ते त्रास नाकात. पूण म्हाका आयज दिसता हें चिंतून आमी चुकीचें केलां. तें आयचें दुसरें वाचप, भाग्योन पावलू कोलस्करांक चीट बरोवन ह्या कोश्टांची खबर सांगता. तुमचे पासत हांव कोश्ट सोंसतां, कित्याक कोश्ट गरजेचें. आयज आमी सगळें कम्फर्टेबल केलां आमच्या भुरग्यांक, ह्या भुरग्यांक सगळें कम्फर्टेबल दिलां. आयज इस्कॉलाक पासून वचपाक तांकां बस व्हरपाक येता. भुरगीं चलोंक नको आयज इस्कॉलाक वचपाक, आमी चलोन भोंवताले. हांव सगळें कम्फर्टेबल दिलां. आयज आमच्या घरांनी आमच्या भुरग्यांक एक एक रूम पासून दिला. सगल्यो वस्तू आयज सगळें एक बटनाचेर जाता. भुरग्यांचें जिवीत सोंपें जालां, पूण सोंपें जालां तातूंत जिवीत मेळ्ळां, जिवीत उरलां, फायदो जाला पवित्र सभेक, फायदो जाला तुज्या कुटुंबाक. चिंतात भावा भयणीनो, हें आमी चिंतिनात जाल्यार आमी सांडटले. आनी भाग्योन पावलो कोलस्करांक चीट बरोवन सांगता, जें कितें जेजूच्या कोश्टान घडये उणें पडलां तें हांव म्हज्या कोश्टांनी भरून काडटां. ह्या पासत तुमचे पासत हांव कोश्ट काडटां. कोश्ट म्हणल्यार भाग्योन पावलूचे ताणें सगल्याक भोंवपाक जाय आसल्यो इतल्या इगोर्जांनी वा इतल्या समुदायांनी वचून तांकां शिकोवपाक जाय आसलें. वेगवेगळीं नांव आमी आयकता, कोलस्कार, कोरिंतकार, रोमकार, गालियेकार आनी दुसरे. तशेंच जायते पावटी ताका धरताले, बणकणीन घालताले, ताका धमक्यो दिताले, ताका मारूय पडला. दर्यांतूय वयता तेन्ना ताची तारू फुटलां. सगळें जालां, कोश्ट सोंसल्यात. पवित्र सभे पासत हांव हे म्हजे कोश्ट भेटयतां. कोश्ट गरजेचे. हे कोश्ट जिवीत काडपाचें न्हू, पूण जिवीत दिवपाचें. आयज आमच्या भुरग्यांक जिवीत दिवपाचे कोश्ट जे आसलेले भावा भयणीनो आमी काडून उडयल्ले आसात. आनी ह्या पासत जिवीतूच उणें जालां. चिंतून पळयात ताचेर. आतां कितें करपाचें, खंय समजोवपाचें. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू आपली फेवरेट फॅमिली आसा तांगेर येतालो जायते पावटी. लाजारूस, मार्था, मारिया. तांच्या आवय बापायची आमकां खबर सांगूंक ना, तांकां आवय बापूय आसलीं नासलीं खबर ना. पूण लाजारूस, मार्था, मारिया. आनी जेजू जेन्ना तांकां भेटीक वेतालो बेस्तोच वचना, टायमपास करूंक वचना केन्ना. कितेंय तरी जिवितान घडपाचें आसा, कसलो तरी इव्हेंट जावपाचो आसा, तेन्ना जेजू हे फामिलीन वेता. एक मनशाची फामील, एक संबंद जांचे लागीं घडये जेजू उलयतालो, तांकां घडये सांगतालो जायत्यो वस्तू आपल्या जिविताच्यो. कोणाक तरी सांगपाक जाय. आमी भितर रुमान बसून काम केलो आनी गेलो हे गोश्ट जायना. सांगपाक जाय, कोण तरी उलोवपाक जाय. जेजू येतालो. आनी मार्था आनी मारिया दोगूय जाण घरांत आसात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी खबर आयकतात तातूंत दोगूय जाण जेजूचो खूब मोग करतात. आनी ह्या पासत मार्था बेगीन बेगीन रांदूंक गेली. जेवण दिवपाक जाय जेजू, कितलो चलोन आयला, बरी वस्त, जेवण गरजेचें. जाल्यार दुसरे वाटेन मारिया घडये जेजू कितें तरी सांगूंक सोदता, उलोवपाक सोदता, शेअर करूंक सोदता, पांयाशी बसून रावली, आयकता जेजूचें. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमचेर जी परिस्थिती आयिल्ली आसा तातूंत जरी तर आमकां सोल्युशन जाय, तें सुटावें करूंक जाय जाल्यार आमी बसपाची गरज आसा. जेवण रांदपाक जाय, जेवण जेवपाक जाय म्हणल्यार आमचे कुडीक ज्यो वस्तू गरजेच्यो त्यो करपाकूच जाय. मार्था मार्था कितल्या वस्तूंची म्हण दास्ती तुका, दास्ती काड नाका अशें जेजू म्हणूंक सोदिना. ओ तें काम कोन्न नाका, जेवण कोन्न नाका म्हणूंक सोदिना. जेजू जेवलोच आसतलो, रांदलोलें तें जेयन आसतना वचूंक ना. पूण तरी आसतना फोकस खंय आसा, एटेन्शन खंय आसा. थोड्योच वस्तू वो आयच्या दिसाक जेन्ना हांव तुमगेर आयलां तेन्ना एकूच वस्त गरजेची, म्हज्या पांयां लागीं बसून वो म्हजे बराबर बसून आयकुपाची. मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला, म्हाका आयकुपाची. सद्याक म्हाका जेवणाची गरज ना, पूण म्हजें आयकुपाची म्हाका गरज आसा. मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला. भाव भयणीनो, वेचून काडपाक आमकां दिल्लें आसा. आनी ह्या पासत लग्न जाता तेन्ना
नवी लग्न जाल्यात तांकां नवी जावपाची आसात तांकां तुमच्या लग्नान कोण इंटरफियर जायना. भोव करून फॅमिली प्लॅनिंग कुटुंब येवजण आसा तातूंत आनी कोण इंटरफियर जायना. पादविगार जायना, फॅमिली सर्वीस सेंटर जायना, तुमचे आवय बापूय जायना. केन्ना केन्ना थोडेशे आमकां घडये टॉन्ट्स आयकपाक पडटा. भुरगें जायना जाल्यार टॉन्ट्स मारतात थोडीं जाणां. भुरगें जायना हेंगेर, भुरगें जायना हेंगेर, जायत्यो वस्तू म्हणटात. पूण तरी आसतना ही येवजण फुडें व्हरपाची जी कोण लग्न जाल्यार तांची जबाबदारी. मेक अ चॉयस, बट एवरी चॉयस हॅज अ कॉन्सिक्वेन्स. हें उगडास धरात. दर एक चॉयस तुमी करतात ताका एक परिणाम आसा आनी तो परिणाम तुमचेरूच न्हय पूण तुमची भुरगीं जी जल्मतात तांचेरूय. ह्या पासत तुमचो चॉयस फकत तुमकां जाय तितलो न्हू पूण तुमच्या कुटुंबाक जाय तो. तुमचो चॉयस फकत तुमच्या कुटुंबाचेरूच न्हय, तो पवित्र सभेच्या भावार्थाचेरूय जाता. हे एमटी बेंचीस आहा ते पळयल्यार कळटले तुमकां. आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचेर तुमचो चॉयस परिणाम करता. ह्या पासत मोठी जबाबदारी पवित्र सभेची तुमकां आसा, तुमी विचून काडपाक. आनी विचून काडटा तेन्ना जरी तर आमी जेजूच्या पांयांशी बसून विचून काडटा जाल्यार तो चुकीचो जावपाक शकना. पूण जेजू कडली जरी तर आमी पयस रावन आमचो चॉयस करता जाल्यार भाव भयणीनो तो चुकीचो जावंक शकता आनी ताचो परिणाम वायट जावपाक शकता. ह्या पासत आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. आनी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन फाल्यां तावन 21 तारखेर तावन विद्यार्थ्यांचो उत्सव आमी समारंभतावन. जुबिली इयर चालू आसा, जुबिली ऑफ स्टुडंट्स चॉयस. आयचो जो न्यू एड्युकेशन सिस्टम आयिल्लो आसा, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 इज चॉयस बेस्ड. भुरग्यांच्यान विद्यार्थ्यांच्यान आपणाक जाय ते सब्जेक्ट्स विचून काडपाक जाता. दॅट इज वन ऑफ द स्ट्रॉंग पॉयंट अशें सांगता, पेपराचेर सांगतात. इस्कॉलांनी पावल्या उपरांत, कॉलेजींनी पावल्या उपरांत चॉयस आहा काय ना दॅट इज अ डिफरंट थिंग. तें कुशीन दवरया, ताचेर उलोवची न्हय. पूण द पॉलिसी इटसेल्फ इज चॉयस बेस्ड. भुरग्यांच्यान आपणाक जाय तें विचून काडपाक जाता. कितें शिकूंक सोदता तीं, आपणाक जें कितें आवडीचें आसा तें शिकूंक जाता. वो जितून आमकां क्रिएटिविटी आसा, करूंक दिसता, उमेद येता तें तांच्यान करपाक जाता. चॉयस आसा. तर भाव भयणीनो, आमच्या भुरग्यांकूय आमी चॉयस करूंक शिकोवया. आवय बापायनो, भुरग्यांक शिकोवया हे चॉयसीस. भुरग्यांक शिकोवया ह्या चॉयसिसांच्या फाटल्यान कॉन्सिक्वेन्सीस आसा. ते बेश्तो चॉयस केलो आनी गेलो न्हू. चॉयसीस आसा तांकां कॉन्सिक्वेन्सीस आसा. संदेशकारांनो, शिकोवया ह्या आमच्या भुरग्यांक. आनी ह्या पासत बरे चॉयसीस, बरें विचून काडप आसा तें करूंक आमी तयार जावया. आनी आयज हे कुटुंब सेवा हो नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंगाचेर जेन्ना आमी हो दीस मनयता, ताच्या प्रचारा पासत उलयता. लग्न जाल्लीं आसात, शिकलोलीं आसात, तांणी हें उलोवचें, तातूंत लॉज ना. आयज आमी लॉजीन फकत थोड्या वस्तूंनी आमकां लॉस दिसता. चोरूंक, नागोवपाक, झगडी करपाक आमकां लॉस दिसना. पूण जिवीत दिवपाची जी तरा आसा, सेक्शुअल रिलेशनशीप जी आसा, ताचेर आमकां उलोवपाक लॉस दिसता. हें लॉजीचें न्हय, हें पवित्र. आनी जेन्ना आमी तें उलयना आनी लिपून लिपून करता तेका लॉस आहा. जाल्यार ही कृपा आयचे मिसाचे भेटेन आमकां मागुया. उंडो आनी सोरो ह्या आल्ताराचेर जेजूच्या मासा रोगतान बदलता तेन्ना आमचें क्रिस्ती जिवीत, आमचीं क्रिस्ती कुटुंबां, आमचें क्रिस्ती जिविताचो प्रचार बदलूंक हे भेटेन कृपा मागुया.